प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज आयतार आयचे शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 7वो विसवोर, वोड 1 ते 8, 14 ते 15 आणि 21 ते 23 पर्यंत। मार्क चॅप्टर 7 verses 1 to 8, 14 and 15 and 21 to 23। आणि आता आम्ही पहिले देवाचे उतर ऐकूया। फारिजियो आणि कांय धर्मशास्त्री जेरुसलेमांत येवन ताचे सोरशी एकटवले आणि ताच्या शिसांतले कांय जाण मेळ्या हातांनी मुणचे हात धुई नासतना जेवतात म्हूण तांणी पडयले। फारिजियो आणि सगळे जुदेव पुर्विल्ल्यांच्या चाली प्रमाणे बोगोर बोगोर हात सामके बरे करून धुल्या शिवाय जेविनात आणि तिट्यार तावन येतोच नाल्या धुल्या शिवाय जेविनात आणि ते सांबाळटात त्यो धेरोय सोबार चाली आसात ते यो पात्रां कोळशे आणि कणशाचे आयदोणां धुवपा विशीं। म्हणटच फारिजेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताचे लागीं विचारले, जाणट्याचे चाली प्रमाणे तुझे शीस कित्याक चलनात, पूण मेळ्या हातांनी कित्याक जेवतात खातात। ताणें प्रतिपालून तांकां सांगलें, इजायासान तुमा दोंग्या विशीं आदींच सारकें सांगून दवरलां। ही पोरजां ओंटांनी म्हाका वांकाडटा, पूण तांचे काळीज म्हजेसून पयस आसा। तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशी शिकोवन ती म्हजी पोलकी पुजा करता अशें बरोवन आसा ते प्रमाणे देवाची आज्ञा सांडून मनशाचे चाली तुमी पाळटात। आणि नव्यान लोकांक आपोवन ताणें सांगलें, सगळी तुमी मुझे ऐकात आणि समजून घेयात। मनशा भायले कित्याक ताचे भितर वचोन ताका मेले करूंक शकना, पूण मनशा भितरल्यो वस्तू भायर सरोन येतात त्योच मनशाक मेली करतात। कित्याक भितरथान मनशाच्या काळजांतले भायर सोदता तें वायट शेवट हें। काजार जायनासलें एकामेकाचो लिंगभोग, चोरयो, खून, पोदवार, आपस्वार्थ, खोटेपण, फटकीरपण, कामचाल, निर्दुकाय, निंदा, गर्व, मुखेपण ही सगळी वायटां भितरथान भायर सोदतात आणि मनशाक मेळी करतात। प्रितीच्या बाबडीनो, आयचे शिवर्तमान जे आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू फारिजियां आनी धर्मशास्त्रा कडेन उलयतालो। आनी बाबडीनो, तेन्ना हे धर्माचे लिडर फारिजियो धर्मशास्त्री हे फकत भायलो दोबाजो करताले। ते आपल्या काळजांतल्यान देवाक मानिनासले, कित्याक तांकां तांचो फकत दोबाजो भायल्यान आसलो लोकांक दाखोवपाक। आनी बाबडीनो, अशें घडटा की जेजूचे शीस आपले हात धुयनासतना जेवण खातात आनी फारिजियो आनी धर्मशास्त्री येतात जेजू कडेन म्हणटात, तुझे शीस आमी आमच्या पुर्वजांनी सांगला त्या भाशेन कित्याक करिना, आपले हात कित्याक धुयना। आनी बाबडीनो, त्या वेळार जेजू ताका कितें म्हणटा, ताका म्हणटा इजायास प्रवाद्यान जे बरयल्लें सारकें तुमच्या भितर घडटा। इजायान तुम दोग्या विशीं आदींच सारकें सांगून दवरलेलें, ही पोरजा ओंटांनी म्हाका वाकाणटा, पूण तांचें काळीज म्हजे सून पयस आसा। भावणीनो, आमचें काळीज जेजू सून पयस आसा जाल्यार आमी कितले मागणे करूं, कितले दोबाजे करूं, कितले इगोर्जेन आमी मागणे करूं, कितले दोबाजे करूं, कसलोच फायदो जावचो ना। कित्याक भावणीनो, आतां ह्या नव्या करारान देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला आनी हो पवित्र आत्मो आमकां मेळपाक आमकां जाय आमी जेजूचेर बाबार दवरपाक। जेजूच्या आमोलीक रोगता वरवीं आमी नितळ जावपाक एकदम गरजेचें। ताणें आमचे पासत खुर्सार कितें केलां, ताणें आपलें रगत वारयलां, आमकां जें वायट फावो जावंक जाय तें तो भोगला। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेपणी जेजूचेर सोत मानता, ताणें आमचे पासत कितें केलां तें आमी सोत मानता। आतां जेजूच्या आमोलीक रोगता वरवीं आमी भावार्थान नितळ जाता, देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता
आणि आमचो आत्मो आणि जेजूचो आत्मो एक जाता. आमचे आता काळीज जाता आमच्यान जेजूक भेटोंक जाता. म्हणजे आमच्या काळजान आता आमच्या देवाक आमकां एक जागो दिवंक जाता. आणि भाव भयणीनो, जेन्ना आमचे भितर जेजू आसा, जे आयज आमी वाचलां 21 आणि 23 वडीन, ते सगळे आमचे भितर घडचे ना. कित्याक जे आमचे भितर जेजू नासतना हा ते जावन आसा कितें? काजार जायना आसला एकामेकाचो लिंगभोग, चोरयो, खून, पोदवारपण, आसवाडपण, खोटेपण, फटकीरपण, कामचार, निर्डुकाय, निंदा, गोर, मुखेपण, ह्यो सगळी वायटां आमच्या भितरल्यान सान भायर सरतात. आयज भाव भयणीनो, हे सगळें आमकां सांगून आमी खरेपणी ह्या उतराची आमकां सजमणी मेळ्ळ्या जाल्यार आयज आमी कितें करूंक जाय? आयज आमी जेजूचेर भावार दवरूंक जाय. जेजू आमचो सोमी देव आनी सर्वंडार म्हणून आमी ताका मानूंक जाय. तेन्ना देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. आनी जेन्ना आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाता, भाव भयणीनो, पवित्र आत्मो आमकां आदार करता आमचें चिंतप कशे भाशेन बदलपाक, आमचें चिंतप देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोवपाक, आमचें चिंतप ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे, संवसाराच्या वस्तू प्रमाणे चलपाक न्हय, पूण ताच्या उतरा प्रमाणे चलपाक. जेन्ना आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलता, आमी आमच्या मनाची नडसुणणी करता. आतां आमी खरेपण आमच्या तोंडांतल्यान, आमच्या कोन्या वरवीं आमी सगळे आमचें जिवीत देवाक भेटयता. आमी खरेपणी देवाक मान दिता. आमी खरेपणी जेजूचे पाटलावदार जाता. आमी आतां ताका साक्षी दिता. आनी आतां भाव भयणीनो, आमी खरेपणी एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावता. तर आयज खेरीत भाशेन ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी खरेपणी एक जैतिवंत क्रिस्ती जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता. आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.